त्या एअरपोर्टा खातीर सरकारान जावं भारत सरकारान पयलीं जो आमचो NH-17 हायवे आसलो तो आतां 166 हो तेका नंबर आसा. त्या संदर्भान एअरपोर्टाक वयच्या खातीर तेंच्यांनी एक जमीन एक्विजिशन प्रोसेस चालू केला. ऑलरेडी केलाय तेंच्यांनी तो. आनी भारताचे राजपत्र हायवे आसा ते आयज तेंच्यांनी पेपरार ॲड दिवन जर त्या एअरपोर्टा वचणाऱ्या रस्त्याक घरां आसा, लागवडीची शेती आसा जाल्यार तेका ऑब्जेक्शन घालच्या खातीर 21 दिसांची मुदत दिल्या सरकारान. आनी जर तुमकां त्या संदर्भान जर काही गोष्टी रेस करपाची, ऑब्जेक्शन घालपाचे जाल्यार कायदेशीर सल्लो ॲडवोकेट थ्रू करा अशें सरकारचें म्हणणें आसा. आनी ऑफिस ऑफ द स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसर मोपा एअरपोर्ट कॉल हेणी त्या जमनीचे व्हॅल्युएशन करून ही ऑर्डर आसा. हे ऑर्डरीन 280 जमीनदार आसात आनी त्या जमीनदाराक सरकारान चेक काडला तो 94,600 रुपया. म्हणजे ह्या जमनीचो नेमको स्क्वेअर मिटरान व्हॅल्यू किती आसा हे शेतकऱ्यांक अजून काय खबर ना. हेंच्यांनी जनरली इतलो अमाउंट काढला. जर 280 शेतकऱ्यांच्या जमनी तेका 94,600 प्रमाणे तेंच्यांनी चेक काढला जाल्यार माझ्या हिशोबा प्रमाणे 337 रुपया हे एकट्याक येता. आयज मोगो पक्षाचो ह्या गोंयच्या सरकारार आरोप आसा की हो जमनीचो व्हडलो महाघोटाळो ह्या सरकारान केल्लो आसा. थोडा समज उलयलो ते ती खरीच गोष्ट आसा. हांव सांगपाचें म्हटल्यार खबर आहा, आयज जो रोड हो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आसा. आतां रोड हो एअरपोर्टा वरसून आतां हायवे पर्यंत पावलो. कालची नवीन गोष्ट घडल्या की हायवेक सुद्दां तेंच्यांनी लोकांची जी म्हाका दिसता पेट्रोल मोजे मातशें फुटसून ते धारगळच्या नर्सरी पर्यंत तेंच्यांनी आनी 40 मिटर मेन हायवे तो हायवेचो पॅट उलयता 40 मिटर 200 सायडीन तेणी एकवार रुपया ट्रयला 200 सायडीन आनी लोकांची थंय घरां बांदली आहा. म्हाका अशें दिसता की गॅमलिंगचो प्रोजेक्ट येता. गॅमलिंगच्या प्रोजेक्टा खातीर हो हायवेचो ओव्हरब्रीज करपाचें करतात काय आनी लोकांच्या पोटाक मारपाची मारूंक सोदतात कितें अशें म्हाका दिसता. काल ते सगळ्या लोकांनी आमच्या स्थानीक आमदाराक काल तेजें रिक्वेस्ट केल्ली तेणी ताका सांगलां फाल्यां सीएमा कडेन वापरून व्हरता म्हणून. पण ही गोश्ट हांव अशें म्हणटा प्रत्येक गोश्ट जी घडटा मतदारसंघात जी आमदार सांगनासतना घडोवंक शकता काय. आनी म्हाजो असो आरोप आहा की तुका वोटींग कमी पडलें म्हणून अशें तूं लोकांनी राग काडटय काय. दुसरी गोश्ट हांव सरकारा कडेन मागता की प्रमोद सावंतान प्रमोद सावंतान हेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा.